सावड्ड्या पुला लागसार आशिल्लो नुस्त्याचो बाजार भौशीक बांदकाम खात्यान काडून उडयलो। हाका लागून नुस्तें विक्रेत्यांचेर संकश्ट आयला। देखून नुस्तेकारांनी संबंधीत पंचायती कडेन नुस्तें विकपा खातीर दुसरी सुवात उपलब्ध करून दिवपाची अशी मागणी थळावे नुस्तेकार करपाक लागल्या। एक्चुअली फाटली भरपूरशी वर्सां हांगा मार्केट आशिल्ले आणि जे लोकल वेंडर्स आशिल्ले तांकां एक बरो व्यवसाय किंवा त्यांचे पोट भरपा खातीर हांगा तांकां एक बरो असो जागो आशिल्लो आणि आमकां सुद्दां हांगा सावड्डे कुडचड्यार लागीं नुस्तें मेळटालें, फॅसिलिटी आमकां बरी आशिल्ली। पूण आतां जालां कशें की हायकोर्टाचो ऑर्डर आयला आणि त्या प्रमाणे पंचायतीन तांकां हांगा क्लियर सगळें हें करपाचें, रोड सायड आसले कारणान क्लियर करपा लायला। पूण म्हाजें अशें मत आसा की हे जे वेंडर्स आसा, जे बारीक बारीक वेंडर्स हांगा जे फिश किंवा हे बाकीचे जे विकताली तांचे खातीर एक अल्टरनेट खंयचो तरी जागो किंवा तांकां रिलोकेट जावपा खातीर पंचायतीन आनी गव्हर्मेंटान तांचे थ्रू एक जागो उपलब्ध करून दिवपाक जाय। ह्या जे मार्केटचो इश्यू आसा हेजेर प्रश्न आमी ग्रामसभेक एवरी ग्रामसभेक हेजेर रेज करताले, कारण हांगा खुबसो प्रॉब्लमूय जातालो। कारण हो जो रोड आसा हो आमचो स्टेट हायवे जावन आसा आणि ह्या स्टेट हायवेचेर जेन्ना हांगा नुस्तें विकताले हांगा खूब गर्दी जाताली। लोक मेळत तशे रस्त्यार पार्किंग करताले आनी करून हांगा कितलेशे एक्सिडंट जाल्ले। आमी हे रेज केल्ले प्रश्न की हांगा हे एक तर पार्किंग सारकी मेंटेन जावचें, जावं कोण मनीस कोण तेणी पंचायतीन एक मनीसय दवरलेलो बट ते मेंटेन जायना आसलेले खंय तरी। आतां फाटली कोर्टान जी ऑर्डर काडलेली जी रस्त्या सायडीच्यान जे एन्क्रोचमेंट आहा ती खंय तरी क्लियर करा म्हणून, आणि त्या हेजेर ह्या पंचायतीन ही एक्शन घेतलेली आसा। आणि आमी जी लास्ट ग्रामसभा पयर जाल्ली थंय पंचायतीक एक सजेस्ट केल्लें, हांगा एक सायडीन एक गार्डन आसा जे गार्डनाचो यूजच जायना, ते फूल ते झाडांनी हेणे भरलेले आसा। हेजेर कितलेशे न्यूजूय जाल्ले आसा आणि आमी पंचायतीक पयरूच सांगले जर इफ पॉसिबल जाल्यार हे हे जे नुस्त्या मार्केट आसा हे खंय तरी शिफ्ट करचें। हे आमकां पंचायतीन पयलीं हांगा आमकां कितें तरी धंदो करपा लागून आमकां पोटा लागून आमकां बसयल्ली तेन्ना आमकां ज्या प्रमाणे ते ऑर्डर येवन हें फाल्यां करून आतां आमचे मुखावयलें पोट आहा न्ही, मुखावयलें आमचें कितें तरी हें आसा। आतां आमी कितें आमचे कडेन आतां कांय ना, आमकां कितें तरी पोटा लागून खंय तरी पंचायतीन आमकां खंय तरी बाबा आनी एक जागो करून हें आमचें हें करचें हें करून आनी खंय ना एक बारीकशें खंय तरी जागो पळोवन हें करून ताणें आमची सगळ्यांची वेवस्था आमकां हें करून दिवची। आता सध्या काय तुमकां काय पर्याय ना? आता आमकां कांयच पर्याय ना न्ही। आतां जो पर्यंत तांचे हें जायना तो पर्यंत आमकां पर्याय ना, कारण ती तेंची ऑर्डर